to be called again for harassment, I will make a choice. My legal advice, depending on my the counsel who is representing me, ताजो advice घेतल्या उपरांत I will decide whether I will go to High Court to file direct investigation to be independent, to be carried out by independent agency. आयच्या इन्व्हेस्टिगेशना अंडर म्हाका तें दिसूना. It looked like a purely political harassment. Instructions to the police to harass me by calling me again and again. Nothing beyond that. I don't see any reason. पळय, एज अ जबाबदार नागरीक म्हजी जबाबदारी आसा येवपाची. प्रश्न हो आसा की मॅटर कसली. मॅटर आसा सुलेमान सिद्दीकी पळोवन वचपाची. हांवें पळयलें ताका, हांवें ताका सांगलें की तूं पळोवन वच म्हणून. हो प्रश्न सोडून आज तो दे आर ओनली प्रोबिंग. म्हजे कडेन तो व्हिडिओ आयलो कसो. The whole idea is to probe that video, and which is not an offense. Suppose तो व्हिडिओ आयलोय म्हजे कडेन आनी धाडलोय म्हाका आनी कशाय माध्यमांतल्यान आयलो, ऑफेन्स कसलें तें. इट इज ओनली अ पर्सन मेकिंग अ स्टेटमेंट वीच इज गॉन आउट. आज त्याच सुलेमान सिद्दीकीन भारतीय जनता पार्टीचेर टिका करून आज त्याच सुलेमान सिद्दीकीन पुलिसांचेर व्हेरी स्ट्रॉंग एलिगेशन्स केले की गन पॉयंटार दुसरो व्हिडिओ काडलो म्हणून. गन पॉयंटार जर तो दुसरो व्हिडिओ काडलो जाल्यार ताजी म्हायती before any one of you could know, how government knew it, that there is a second video made. Simultaneously हांव जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशनाक वतालो तेन्नाच तो रिलीज कित्याक जाता आनी तो व्हिडिओ फटींग म्हणून पळयल्यारूच दिसता. ताजें इन्व्हेस्टिगेशन जायना. सो दॅट मिन्स खंय तरी तो व्हिडिओ कोणी तरी सरकारांतल्यानच कोणी काडूंक लायलो पुलिसान फोर्सिबली ताजे कडेन काडून घेतलो अशें म्हाका तरी दिसपाक लागला. आनी आफ्टर दीस नेक्स्ट स्टेटमेंट वेन चार्जशीट इज फायल्ड, इफ आय एम कॉल्ड अगेन टू द पुलीस स्टेशन, दॅट मिन्स दे आर ट्रायंग टू फायंड आउट की तें स्टेटमेंट सेकंड व्हिडिओचे कशें भायर सरतलें आनी कशें लिपोवपाचो प्रयत्न आमी करतलो अशें म्हाका तरी दिसता. सुलेमानान एक ते असं म्हणले की आपण स्वतः येऊन ऑफिसर कडेन तो पेनड्रायव्ह धरून गेलो म्हणून काढून. दॅट आय डोंट नो. आय हॅव नॉट हर्ड दॅट स्टेटमेंट. आय डोंट नो हाव दॅट पेनड्रायव्ह केम. म्हाका काय खबर ना तो पेनड्रायव्ह कसो आनी कोणी आनी कित्याक लागून म्हजे कडेन पावलो तो. प्रश्न हो आसा की सुलेमान पळ्या उपरांत ताणें एलिगेशन केलें. एलिगेशन म्हजेर करूंक ना. एलिगेशन केलें एका आमदाराचेर, एलिगेशन केलें पुलीस डिपार्टमेंटाचेर. तांकां कोणाकूच पुलिसांनी आपोवना. मागीर सुलेमान अरेस्ट जाल्या उपरांत सुलेमान आनी एक व्हिडिओ काडलो. जो व्हिडिओ व्हायरल केलो, कोणी व्हायरल केलो म्हाका खबर ना. पण तो पर्टिक्युलर मिडिया हावजा कडेन आयलो. तो मिडिया हावजा कडेन पयलीं पर्टिक्युलरली आयलो कोणा कडल्यान. म्हजो जर व्हिडिओचो सोर्स फायंड आउट करूंक शकता पुलीस जाल्यार त्याय व्हिडिओचो सोर्स पुलिसांनी फायंड आउट करूंक जाय. तो व्हिडिओ आयला म्हणून सरकाराच्या आमच्या मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट केलो की आरे ताजेरूय व्हिडिओ आयला म्हणून. तो पर्यंत कोणाकूच खबर नाशिल्लें व्हिडिओ आसा म्हणून. सो मुखेलमंत्र्याक कशें कळ्ळें तो व्हिडिओ आयला म्हणून, हो एक म्हणजे प्रश्न आसा. सिद्दीकीन तो व्हिडिओ पळयल्यारूच कळटा की तो चश्मा घालून तो वाचता कितें दिला तें. डेटी चुकल्या, सगळें चुकलां. आज सिद्दीकी स्टेटमेंट करता की आपूण तो आपल्याक सेकंड व्हिडिओ गन पॉयंटार काडूंक लायलो म्हणून. आतां गन पॉयंटार आसूं जावं कसोय आसूं, आय एम नॉट द पार्ट ऑफ दॅट SIT, दॅट टीम वीच वेंट टू अरेस्ट हिम. सो त्या टिमीचें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक नाका की सुलेमानाक तो व्हिडिओ काडपाक तुमी खरोच लायलो काय सुलेमानान फटी मारल्या परती की आनी एक व्हिडिओ आपूण अशे तरेन काडलो. हें सगळें इन्व्हेस्टिगेशन करतलो जाल्यार कोणाक आपोवंक जाय? पुलिसांक आपोवंक जाय जी टीम आशिल्ली थंय. तांचें टावर लोकेशन 17 तारखेच्यान जेन्ना तो म्हणटा की आपूण आपल्याक तांणी पयलींच कस्टडीन घेतिल्लो जाल्यार तांचें टावर लोकेशन आसतलें. ते गेल्ले मरे केरला, ते गेल्ले मँगलोराक. ते जर गेल्ले जाल्यार तांचें टावर लोकेशन मेळटलें. हाडा मरे तें टावर लोकेशन. तांकां विचारा की हें सगळें फटींग म्हणून. आज तेच पुलीस जांचेर आरोप केले तेच सुलेमाना विरुद्ध आज इन्व्हेस्टिगेशन करतात. तेच पुलीस म्हज्या अगेन्स्ट आज इन्व्हेस्टिगेशन करतात. आनी आज सरप्रायझिंगली वेन देर इज आय एम नॉट एन एक्यूज, म्हाका आज 35 BNSS आज नोटीस काडल्या which is sent to usually an accused person against whom complaint is pending or some criminal investigation is pending. Am I being investigated under criminal procedure code or under BNSS? ना न्ही. So that means हे सगळें जें चल्लां this is only to harass me. I am not going to be scared. आज हांव शाबू दाखयल्लो, हांवें शाबू ब्रश आनी टूथपेस्टूय घेवन आयिल्लो की तयारी करून. हांवें आतांय परत सांगलां अरेस्ट करताले एकदाचें करा. कितें तांचें मागीर कोर्टान पळोवया कारण जस्टीस अल्टिमेटली प्रिवेल्स एंड आय हॅव फेथ इन ज्युडिशियरी. आज जर हो हॅरेसमेंट असोच कंटिन्यू जालो जाल्यार नेक्स्ट टायम इफ आय गेट एनी अदर समन्स asking me to appear as like an accused person in this case, I will make a choice of going to the High Court and I'll ask that this investigation be monitored by the Honorable High Court by a retired judge or whatever, and also to probe the second video, the source of it, the circulation of it, and how that video was made. I think it is important कित्याक आज हांव
आयज म्हाका फाल्यां तुका अशें कोंकणीन म्हण आसा, फाल्यां गोंयचो खंयचोय नागरीक म्हज्या पोझिशनार आसपाक शकता. म्हजे कडेन रिसोर्सीस आसा. आय एम अ लॉयर, आय एम फ्रॉम पॉलिटिकल बॅकग्रावंड एंड आय हॅव पीपल हू हॅव स्टूड बाय मी, NGO आसूं किंवा आमचे MLA आसूं वा क्रूज आसूं किंवा आमचे बाकीचे जे लिडर्स जे हांगा प्रेझेंट आसा ते आसूं, ते म्हजे बरोबर आसता. पूण सामान्य नागरिकाक जर असो हॅरेसमेंट करचो जालो जाल्यार सामान्य नागरीक वतलो खंय? म्हणजे आज पुलिसांक खरेंच लोकांनी भिवपाची गरज आसा काय ना, CMान सांगचें की पुलिसांक भिवपाची गरज आसा म्हणून सामान्य नागरिकांक अशें दिसपाक लागला. कारण आजचो जो कंडक्ट पुलिसांचो जो आसा पळयत जाल्यार आय थिंक इट इज टायम पीपल शूड गेट वरीड अबाउट वॉट इज देअर फेट इन द हँड्स ऑफ गोवा पुलीस. दिस इज एन एम्बेरसमेंट टू गोवा पुलीस. दिस इज एन एब्सोल्यूट एम्बेरसमेंट टू गोवा पुलीस एंड टू कवर अप देअर एम्बेरसमेंट लज आपली दाखपा खातीर म्हाका चादर कशें वापरता. देट इज नथींग एल्स. Amitabh, you mentioned about the 20,000 square meter plot. When you are supposed to highlight this thing? आमी डॉक्युमेंट मागयल्या. म्हाका दिसता ते डॉक्युमेंट येतले. RTIन मागल्या, थोडे डॉक्युमेंट आमी वेगळ्या तरेन मागल्या की जर आमकां परत परत हॅरेस करता जाल्यार ह्यो गजाली आमी दाखोवच्यो पडटल्यो की कशे तरेन हे लोक भ्रश्टाचारान भरभटल्या, हे लोक क्रिमिनला भितर इन्वॉल्व आसा आनी इतले आसतना आमकां कित्याक त्रास करता गरजेनार. आय एम नॉट द वन हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर Siddiqui's escape or his ill deeds that he has done. Somebody from their earlier government has been part of that entire criminality. हें सगळें कशें जातलें? म्हणजे बेसिकली सिद्दीकी कोणाचो चेलो आशिल्लो आनी कोणा खातीर काम करतालो आनी सिद्दीकी कोणा खातीर एक लँड ग्रॅबिंग करतालो किंवा लँड करतालो हें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली जावपाक जाय. तें सगळें सोडून आज म्हाका व्हिडिओ कसो मेळ्ळो हें इन्वेस्टिगेशन पुलीस करता. सो हाव डू आय believe or how any normal Goan should believe that police are going to not let somebody who is involved in this crime scot free, and it looks like that to me. So ह्यो जो आज धापपाचे प्रयत्न चालू आसा crime ताजो, it is shocking for me because I feel police are motivated. This entire investigation is being motivated only to harass me. तुम्ही म्हणता की परत तो सेकंड व्हिडिओ इन्व्हेस्टिगेशन मागतले आतांय मागता इन्व्हेस्टिगेशन करचें म्हणून, पूण तें इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस खंयच करना. पण आय थिंक द इन्व्हेस्टिगेशन वील हॅव टू बी मॉनिटर्ड बाय इंडिपेंडंट एजन्सी. कारण आज जे इन्व्हेस्टिगेशन चल्ला दॅट इज कम्प्लिटली अंडर इन्फ्लुअन्स ऑफ पॉलिटिकल नेचर अँड हायर ऑथॉरिटीज ऑर द पीपल फ्रॉम क्रायम ब्रांच जे इन्वॉल्ड आसा ह्या क्रायमा भितर. आज क्रायम ब्रांच इज सपोज टू बी एन इंडिपेंडंट एजन्सी टू इन्व्हेस्टिगेट इन द मॅटर. आज तांचेर आरोप जाल्या, क्रायम ब्रांचेचे ऑफिसर्सांचेर आरोप जाल्या, पर्टिक्युलरली नांवां घेवन ताणें आरोप केल्या. तेन्ना तांचें इन्व्हेस्टिगेशन कित्याक जायना? वाय शूड पीपल हॅव फेथ इन क्रायम ब्रांच? कित्याक आसपाक जाय? आनी आय हॅव लॉस्ट माय फेथ इन पुलीस एंड क्रायम ब्रांच. सो गोंयकारांचो विश्वास असोच डगमगतलो आनी म्हज्या पोझिशनार फाल्यां कोणूय आसतलो, नॉट जस्ट मी. It can be any one of you or any one of us here. It can be anyone's husband, anyone's son, anyone's father or anyone's brother. So please understand, गोंयकारांनो, की हें जें चल्लां, हें जें घडटा, हें आज हांव आम आदमी पार्टीचो लिडर आसा म्हणून म्हाका जाता तें बरें म्हणून अशें करून जर तुमी जर विचार करत आसत जाल्यार म्हज्या जाग्यार तुमचो कोणूय आसपाक शकता. आज आमी परिस्थिती अशी आसा ही पळयल्या की अंजुना हांगा थंय आज लोकांची घरां खाली करता, मागीर एक्शन जाता. म्हणजे लोक चल्ला कितें? फोर्सिबल पोजेशन इज बिकम अ नॉर्म ऑफ द डे. म्हणजे पोलिसींक नाच. सो गोवन्स आर बींग आउटस्टेड फ्रॉम देअर ओन हाऊजीस इन गोवा. आनी एकदां एक दीस असो येतलो की गोंयकार उरचो ना. आमकां खंय तरी खानापूर वचून रावचें पडटलें. बिकॉज गोवा इज टर्निंग इन टू मिर्जापूर. गोवा इज एब्सोल्युटली टर्न इन टू मिर्जापूर. बेळगांव काय लागीं बेळगांवाकूय मारता आमकां, अशी परिस्थिती आसा. सो अशें आसा की आमकां खंय तरी जागे घेवन खंय तरी बांद्या खंय जागे मेळटले गोंयकारांनी घेवचे. कारण गोंय आज विकपाक काडलां. गोंयच्या जाग्यांनी आज भायले येत आसा ते मागीर दिल्लीकार आसूं, हैदराबादकार आसूं, बेंगलोरकार खंय आसूं, कितें आसूं. आमी तेसा परत एसेंब्ली दिसाय पळयल्यो DL आनी CH आनी TS गाडयो चड आशिल्ल्यो गोंयकारांच्या गाडये पेक्षा इन सेक्रेटरी. सो इन दीस कायंड ऑफ अ सिच्युएशन हाव मच डज अ गोवन फील सेफ इन गोवा? आय थिंक इट्स टायम फॉर एवरी गोवन टू थिंक अबाउट दिस. MLA, what do you like to say about this incident? आतां अमितान सांगलें ते भाशेन हें फकत हॅरेसमेंट. ते पोते आपयता आनी ताका हॅरेसमेंट करता. ते अमितान सांगलें तें इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय थिंगा तें इन्वेस्टिगेशन जायना. लास्ट टायमूय आमी तेन्ना हिंगाच सांगलेलें तो सेकंड व्हिडिओ रिलीज जालो तो फेक व्हिडिओ तो केलो पक्षान केला म्हणून आनी तशें जालें तें तो प्रूव केलो तो. सो आतां अमितान सांगलां ते भाशेन ताका हॅरेसमेंट करपाचें बंद करपाक जाय. ती केस इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय ते सायडीन इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. सो आमचोय डिमांड इन्वेस्टिगेशन सारकें जावचें म्हणून तें कोण इनवॉल्ड आसा तेजेर तेमकां हाडून इन्वेस्टिगेशन करता.
एज अ पार्टी म्हणून तुम्ही कितें एक्शन एज अ पार्टी म्हणून तुम्ही ना एज अ पार्टी आमी अमिताभ बराबर सदांच आहाय फाटीं आहले आतां हाय मुखारय आसतले ताका सपोर्ट करपाक सो आमी कितें स्टेप घेता आमी ताका फूल सपोर्ट करता थँक्यू